नीट पीजी परीक्षेची तारीख जाहीर जाल्ली आसा. नीट पीजी परीक्षा 11 ऑगस्टाक जातली. नीट पीजी परीक्षे खातीर सीबीटी मोड वापरतले आनी ही परीक्षा 2 सत्रांनी घेतले अशें एनबीन कळीत केलां. ह्या विशींची अधिकृत म्हायती netboard.edu.in ह्या संकेतथळार उपलब्ध आसतली. सांगोळडा जाल्ल्या स्वय अपघातात सुयश कोरगांवकर ह्या गिरीच्या तरणाट्याक जीव वखदावचो पडलो. सांगोळड्याच्या महिंद्रा शोरुमा कडेन पावलो तेन्ना ताचो स्कुटरी वेलो ताबो सुटिल्ल्यान तो स्कुटरी सयत पडून गंभीर जखमी जालो. मस्कती उपचारा खातीर जीएमसीत पावलो तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. जुलैच्या 26 फ्रांसाची राजधानी पॅरिसात ऑलिम्पिक्स 2024ची व्हडा दबाज्यान सुरवात जातली. ह्या ऑलिम्पिक्सात 39 खेळां सर्तींतल्या सुमार 329 इव्हेंट्स जातले. हातूंत पारंपारीक खेळ सर्तींचोय आस्पाव आसा. हाचे आदी 1900 आनी 1924 पॅरिसात ऑलिम्पिक्साचें आयोजन जाल्लें. ह्याच फाटभुंयेर शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑलिम्पिक्सात खेळपी भारतीय खेळगड्यांची भेट घेवन तांकां बरी कामगिरी करपा खातीर प्रोत्साहन दिलें. जे खेळगडे येवपाक शकले ना तांचे कडेन ऑनलायन पद्दतीन प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधलो. खाशेल्या मोहिमे अंतर्गत 2500 रेल्वे डबे तयार करपाचें काम सुरू आसा. तशेंच आनीकूय 10,000 डब्यां खातीरची मान्यताय मेळिल्ली आसा अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. फाटल्या गिमाच्या हंगामात रेल्वे प्रवासाक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्यान 10,000 परस चड खाशेल्यो रेल्वे गाडयो चलयल्यात. आमकां नागरिकांक रेल्वेची बरी सेवा सुरक्षीतताय तशेंच नितळसाण राखून दवरपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें आसा. ते भायर अमृत भारताच्या 50 नव्या गाडयांचें उत्पादन सुरू आसा. फाटल्या वर्सा 5300 किलोमीटर अंतराचे रेल्वे रूळ घालून नवी कनेक्टिव्हिटी जोडल्या अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवान सांगलें. बीआरआय आणि बीएसएफ हांणी केल्ल्या संयुक्त कारवायेंत भारत बांगलादेश सीमेचेर 7 जाणांक ताब्यात घेतले. ह्या कारवायेंत सुमार 6 कोटी रुपयांचे 9.6 किलोग्राम भांगर तशेंच 11.5 लाख रुपया जप्त केले. ह्या 7 जाणांचेर खर कारवाय जातली अशें कळटा.
ओडिशासावन उत्तर प्रदेशातल्या नोएडात गांजाची तस्करी करपी तिगा दुबावितांक शुक्रारा अटक केली. या कारवायेत पुलिसांनी 30 लाख रुपया मोलाचो 60 किलो गांजो जप्त केला. अटक केल्ल्या तिगांकूय गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्याचें कळटा. हे तिगूय जाण बसींतल्यान गांजाची तस्करी करून बंडालांनी स्मगलिंग करताले अशें तपासांत उक्ताडार आयला. दिवचलच्या बर्थडेच्या मांद्रेकार वाड्याचे रस्त्या कुशीक कांय झाडां धोकादायक अवस्थेत आसात. रस्त्या कुशीक आशिल्लें एक पणसाचें झाडूय कोसळपाचे वाटेर आसा. हें झाड कोसळ्ळें जाल्यार व्हडली दुर्घटना घडूंक शकता. कसली दुर्दैवी घटना घडचे पयलीं हें झाड कापचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. ही झाडां कापची अशी फाटल्या 2-3 वर्सां सावन मागणी जायत आसा. फाटल्या वर्सा राना खात्यान ह्या झाडांची पळोवणी केल्ली, मात धोकादायक झाडां कापपा कडेन आड नदर जाल्या. सध्या पणसाचें झाड लायटीचे हाय टेन्शन वायरीचेर लवणिल्ले अवस्थेत आसा. पावसाक लागून आसामांत हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचो पडलो. आसामांतले साबार वाठार उदका पोंदाक गेल्ल्यान काझीरंगा अभयारण्यातल्या जनावरांचेरूय हाचे परिणाम दिसून आयले. 233 फॉरेस्ट कॅम्पांतले 95 उदकांत तुंबिल्ले. ह्या हुंवारांत 31 रानटी जनावरांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती आतां उक्ताडार आयल्या. तशेंच 46 मनशांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मेंदू खावपी अमिबाक लागून जावपी संसर्गाक लागून केरळांतल्या कोझिकोडांत एका 14 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें. हो भुरगो ल्हान तळयेंत न्हावपाक गेल्लो, थंय ताका हो संसर्ग जाल्लो. घाणेरे उदकांत मेळपी अमिबाक लागून हो संसर्ग जाता. हो अमिबा नाकाचे पातळ त्वचेंतल्यान आंगांत प्रवेश करता. मे ते जुलय मेरेन केरळांत जाल्ले हे तिसरे मरण. 5 आनी 13 वर्साच्या चलयांक हाचे आदीं मरण आयलां. 2017 आनी 2023 वर्साय केरळाच्या दर्यादेगेर हे दुयेंस कांय जाणांक जाल्लें, तांकांय मरण आयलां. जोर, तकली दुखप, ओकारी आनी भंय येवप ही ह्या दुयेंसाची लक्षणां जावन आसात. खंयच्या गोंयकारांक फर्मागुडीची तवशी खास करून पिपऱ्यो खावपाक आवडना, पूण गोंयची ही फामाद तवशी रोवपी मळेकारांक खर्च वाडत चलिल्ल्यान सध्या लुकसाण सोंसचें पडटा. अजापाची गजाल म्हळ्यार शेकड्यांनी वर्सां सावन चालू आशिल्ल्या ह्या पारंपारीक शेती प्रकाराक सरकारा कडल्यान कसलोच आदार मेळना.
म्हादय प्रश्न केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह अधिकारिणीन शुक्रारा आमोणे ओपा आनी गांजा न्हयपात्राच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. ह्या वेळार उदका स्रोत खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रवाह अधिकारिणीचे पळोवणी उपरांत म्हादय बाबतीत कर्नाटकाचे पितळ उक्ते पडटले आनी म्हादयचें उदक कर्नाटका सरकारान चोरयां मलप्रभेत बळयला हाचो पुरावो सगळ्यांक मेळटलो असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंयांत 15 जुलय उपरांत हॉस्पिटॅलिटी हो नवीन अभ्यासक्रम सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. गोंयांतल्या दर एका ITIंत हो अभ्यासक्रम 6 म्हयने शिकयतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सकाळीं जाल्ले एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. गोंय राज्य 100% साक्षर आसा अशी घोशणा येता त्या 19 डिसेंबराक करतले. खातीर शिक्षण खात्या कडल्यान यत्न सुरू आसात अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सध्या गोंयांत 98% परस चड साक्षरतेचें प्रमाण आसा. सुमार 3000 ज्येश्ठ नागरिकांक प्रशिक्षण दिलां. तातूंतले 700 जाण परीक्षा पास जावन साक्षर जाल्यात. उरिल्ल्या 2300 लोकांची 14 जुलयाक परीक्षा जातली. ही परीक्षा लागींच्या पंचायत सभाघरांत जातली. सांग्यार, केपें आनी काणकोण म्हालांतल्या कांय वाठारांनी निरक्षर लोक उणे उरल्यात अशेंय तांणी सांगलें. तांकां शिकोवपा खातीर SCRTन खाशेली मोहीम हातांत घेतल्या. बिरेस्तारा समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीचो सेलिंगाचो भाग कोसळिल्लो. ह्या पुर्तुगीजकालीन समाज कल्याण संचालनालयाच्या इमारतीचे बेगोबेग ऑडिट करचे म्हणून काँग्रेसीच्या अमित पाटकराची मागणी.
शुक्रारा भाजपाध्यक्ष JP नड्डा यांनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या प्रभारीची घोषणा केली. भाजपाचे गोय प्रभारी म्हणून आशिष सूद हांची नेमणूक जाल्या. तशेंच जम्मू काश्मीराचो सहप्रभारी म्हणूनय तांची नेमणूक जाल्या. हाचे पयलीं ते भाजपाचो लोकसभे खातीर वेंचणूक मुखेली म्हणून वावुरताले. वास्कोत जावपी नामनेच्या दामोदर सप्तकाचे अंदूचे 125वें वर्स. फाटल्या वर्सा सप्तकाच्या माध्यमांतल्यान पालिकेक 98 लाखांची येणावळ मेळ्ळी. अंदू ती 1 कोटी करपाचें आमचें लक्ष आसा अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी सांगलें. पालिका दर वर्सा सप्तकाक 50,000ची देणगी दिता. पूण अंदू 1,25,000 देणगी दिवपाचें आमी थारायलां अशी म्हायती तांच्यांनी दिली. शुक्रारा दामोदर सप्तकाच्या नियोजना विशीं बसका जाली. हे बसके उपरांत ते उलयताले. प्रस्तावित नवो बोरये पूल बांदपाक शेतकारांचो विरोध आसतना बोरयेचो आदलो पूल कमकुवत जाल्ल्यान नवो पूल बांदपाची गरज आसा अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकीर म्हणटा. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी गोंय दौऱ्यार येवपाचे आसात तेन्ना शेतकारांचे शिष्टमंडळ घेवन केंद्रीय मंत्री गडकरींची भेट घेतले आनी हो विशय सुटावे करतले अशें मंत्री आलेक्स सिकीर हांणी सांगलें. वेळी मतदारसंघाचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी येता त्या गोंय विधानसभा अधिवेशनात समाज कल्याणा खातीर 2 म्हत्वाचे खासगी वांगडी थाराव सादर केल्यात. पयल्या थारावांत आंतरधर्मीय समरसताये खातीर गांव पातळीचेर समिती स्थापन करपा विशीं जाल्यार आसगांव प्रकरणांत बावन्सराचो गैरवापर जाल्लो तसो जावचो न्हय म्हणून ह्या बावन्सरांचेर नियंत्रण दवरपा विशींचो थाराव सादर केल्ल्याचें आमदार सिल्वा हांणी सांगलें. जुनाक लोटले कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात शिस्तभंगांचे कारवाईत फोंडे पुलीस स्टेशनांतल्या 3 पुलिसांक निलंबीत केल्यात. हवालदार रवींद्र नायक, कॉन्स्टेबल अश्विन सावंत आनी रोबोट वाहन चालक प्रितेश प्रभू हांकां सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात.
पर्वरे विद्याप्रबोधिनी प्राथमिक शाळा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कुशीक स्थलांतरीत केल्ल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। शाळेच्या वाठारांत पातळिल्ल्या कोयराक लागून शाळेत वचपी भुरग्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। ताका लागून पालकांनी कागाळ केल्या। मात शिक्षण खात्यान अजून विद्याप्रबोधिनी प्राथमिक शाळेक स्थलांतरीत करपाची परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगले हांणी सांगलां। नासनोड्या रस्त्याची कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात। लोक कोयर हाडून उक्ताडार उडयतात, ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात। ह्या कोयराचे राशीक लागून वाठारांत साथीची दुयेंसाय पातळपाची शक्यताय उप्रासल्या। ताका लागून संबंदीत पंचायतींनी ह्यो कोयराच्यो राशीक काडच्यो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। कदंब महामंडळान स्मार्ट सिटी मिशन खाला 6 इलेक्ट्रीक बशी आता पणजे शारांत सुरू केल्या। ह्यो बशी कदंबा बस स्थानकावेल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालय मेरेन वाया मिरामार आणि वाया सांताक्रूज अशा 2 मार्गावेल्यान चलतात। ताका लागून आता प्रवाशांक फक्त 10 रुपयांत पणजे कदंबा बस स्थानकावेल्यान मिरामार पर्यंतचो प्रवास आरामदायक एसी बशींतल्यान करपाक मेळटलो। सुमार म्हयन्याभरा सावन पर्वरे वाठारांतल्या गुदावांत गॅस सिलिंडरांचो उणाव आणि त्याची सारकी पुरवण जायना म्हणून लोक फुर्योज जाल्यात। पर्वरेच्या सिलिंडर गुदावांत सिलिंडर ना, थळावे लोक खंय गुदावा कडेन फावटी मारून मारून परते वतात। संबंदीत कार्यालयांत फोन केलो जाल्यार कोण फोन उबारिनात म्हणून लोकांचो आरोप आसा। न्यूजल मतदारसंघातल्या लटंबारसे पंचायतीत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू झाल्या। पंचायतीचे सरपंच पद्माकर मळीक हांचे आड 5 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव हाडला। त्या पंच वांगड्यांनी मेळून थारावाची नोटीस न्यूजलच्या गट विकास कार्यालयात दाखल केल्या।